नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। म्हादयची केस ट्रिब्युनलात सुप्रीम कोर्टात असताना राणा पर्यावरण मंत्रालयाचो कळसा भांडुरा प्रकल्पाक बावटो। कर्नाटकाचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशीन फाटल्यान लागून बुधवारा घेतले मंत्रिमंडळाचे क्लिअरन्स। नोकर भरती मंजुरीची इडको पद्धत रद्द। आदले भशेन ARD पर्सनल आणि अर्थ खात्याच्या मंजुरीची पद्धत परत लागू। मंत्रिमंडळ बसकेत महत्वाचो निर्णय। HSRP बसोवंक मेन एजन्सी घाला प्रायव्हेट डिलरांकूय मेकळीक। लोकांक धकचपाटे जाल्ल्यान व्यवस्थेचो विस्तार। प्रायव्हेट डिलरांचे HSRPंक 100 रुपया माईज। जगला गडगड आणि मोठ्या वाऱ्यासयत शेनवार मेरेन गोंयांत मोठ्या उटंगाराची शिटकावणी। अरबी समुद्रात कमी दाबाचो पट्टो। शुक्रारा हवामान खात्यान दिलो रेड अलर्ट। सरकाराचो कारभार एक्स पोस्ट फॅक्टो। फायनान्शियल बिझनेस रूल्स खुट्याळ्याक। 25 सप्टेंबराक मंत्रिमंडळान शेतकी सबसिडीच्या प्रकरण झाकल्या उपरांत बुधवारच्या बसकेतूय तेच खासा रिपोर्ट। आणि यश वट्टीन रचलो आनीक एक इतिहास। ज्युनियर नॅशनल स्क्वॉश चॅम्पियनशिप अंडर 19 जिखलो। दिल्ली नंबर 1 इंडिया नंबर 2 संकल्प आनंदाक मारलो। म्हादयची केस ट्रिब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टात असताना राणा पर्यावरण मंत्रालयाचो कळसा भांडुरा प्रकल्पाक बावटो। कर्नाटकाचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशीन फाटल्यान लागून बुधवारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे क्लिअरन्स घेतले। राणा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान ट्विटराचेर घोषणा केली आणि जोशीन ताचे उपकारूय मानले। म्हादय बचाव अभियान म्हणटा गोंयाक विपरीत परिणाम भोगचे पडटले। केंद्रान पक्षपात केला। गोंय सरकार दबावाक कमी पडलो। गोंयाक मोदी सरकाराचो मोठो धपको। प्रमोद सावंत सरकाराक मोठो अपेस आणि गोंयकारांचेर उघड पक्षपात। म्हादयची केस गोंयान ट्रिब्युनलान गाजयली, मात राजकीय स्ट्रॅटेजीचेर वगडायले। म्हादयची केस ट्रिब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टात असताना राणा पर्यावरण मंत्रालयाचो कळसा भांडुरा प्रकल्पाक बावटो। धारवाडचो केंद्रीय खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशीन फाटल्यान लागून क्लिअरन्स घेतले। राणा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान ट्विटराचेर घोषणाय केली आणि जोशीन ताचेर जाहीर उपकारूय मानले। म्हादय बचाव अभियानाक शॉक। गोंय सरकार खंय कमी पडलो। प्रकल्पाचे परिणाम गोंयाक भोगचे पडटले। भांडुरा प्रकल्पाचे उदक जे आसा हे भीमगड अभयारण्यान येता कर्नाटकाच्या। तेका लागून हे जे उदक आसा हे मुख्य म्हादयच्या प्रवाहाक येवंक मेळटा। तर तेका क्लिअरन्स जो दिल्लो आसा पर्यावरण हरकत दाखलो तो आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर गोंयच्या लोक जीवनाचेर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम जातले हातून मातूय दुबाव ना। आणि अशा पद्धतीन जेन्ना न्यायप्रविष्ट विषय असताना तेन्ना ना हरकत दाखलो दिवन केंद्र सरकारान आपली निपक्षपातीपणा जी आसा ती पूर्णपणे करेक्ट दवरलेली आसा। कर्नाटकाचे जे मंत्री आसा प्रल्हाद जोशी त्यांच्यानी हो मुद्दो त्यांच्या नजरेक हाडून दिलो म्हणून त्यांच्यानी त्या प्रकल्पाक मान्यता दिवप ही पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा। सरकारान ह्या संदर्भात आपली बाजू जी आसा ती मंत्रालया कडेन व्यवस्थित मांडूंक नासतली। तेका लागूनच हे अशे प्रश्न जे आसा ते निर्माण जाल्ले आसा आणि गोंय सरकारान हिची गंभीर दखल घेवंक ना जाल्यार फुडें बाकीचे प्रकल्प आसा तांकांय मान्यता मेळोवपा खातीर कर्नाटक फाटी रावचे ना। राजकीय विरोधकांनी सरकाराची घाळपणाची खरडपट्टी काढूंक सुरुवात केल्या। विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा कसले कितें क्लिअरन्स दिला ते पयलीं पळयता आणि मागीर खंय उलयता। कळसा भांडुराचे जो इम्पॅक्ट कसो जाता मॅटर हांव स्टडी करता पयलीं कळसा भांडुराचेर कितें एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिला कसो दिला आणि ताच्या उपरांतूच कमेंट दिता। पूण कर्नाटका सुप्रीम कोर्टान अपील केलें। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि तुकाराम मराठे। नोकर भरती मंजुरी खातीर आता इडको पद्धत रद्द। आता आदली पद्धत लागू। नव्या पोस्टांक आता ARD पर्सनल आणि अर्थ खात्याची मान्यताय लागता। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मीडिया कडेन उलयलो। नोकर भरती मात स्टाफ सिलेक्शन आयोगूच करतलो। हेवूय मंत्रिमंडळ बसकेत काय आदल्यो गजाली पूर्वलक्षी प्रभावान मान्यताय दिवन त्या नेमात बसयल्यो।
कॅबिनेटाक व्हडले विशय काय ना, एक म्हणजे मेन विषय आशिल्लो इडको कमिटी जी आशिल्ली पयली ती इडको कमिटी रिवर्ट केल्या आणि पयलो जो प्रोसिजर आशिल्लो म्हणजे AR आणि पर्सनल ह्या आणि मागीर फायनान्स ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांतल्यान वचपाचो तोच प्रोसिजर जो आसा हो प्रोसिजर फॉलो केल्लो आसा. द नेक्स्ट आमी दोन ती डिसिजन जी आशिल्ली आमची हेजी जागा जी आशिल्ली ती रिवर्ट केली हांगासर पर्वरी हेच्या WRD डिपार्टमेंटाची ती जागा तांकां रिवर्ट केली. 3 कॅबिनेटाचे अजेंडा जे आशिल्ले पयलीं फाटले अप्रुवल घेवपाचे. एक एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो अजेंडा जो आशिल्लो तांच्यांनी कितें तरी परचेज केल्ले ते परत रिवर्ट केले. एक आमी सहकार भवन फोंड्या बांदलेलें आसा ताच्या बिलांक अप्रुवल दिवपाचें आशिल्लें तो अजेंडा ताका अप्रुवल दिले. इडको काडल्या उपरांत ARD पर्सनल एंड फायनान्स ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांतल्यान फायली वयतल्यो. म्हणजे पयली जो प्रोसिजर आशिल्लो तो प्रोसिजर हो फॉलो केलो वयता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी जाले, ताका हेजे अप्रुवल मेळ्ळे ताचे रूल्स अँड रेग्युलेशन जातले. प्रेझेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचेर आमी आमचो प्रिन्सिपल चीफ सेक्रेटरी पुनीत गोयल हो तेजेर ह्या चेअरमॅन आसा. द सेकंड मेंबर इज एन हवलदार फायनान्स सेक्रेटरी आणि थर्ड इज एन आमचो मिनीन रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपरेटिव्ह सोसायटी मिनीन. ह्या 3 जणांची ती कमिटी आसा. ताचे रुल्स रेग्युलेशन सगळे फ्रेम जातले आतां रोखडेच आणि बाकीचो विषय जो आहा तो क्लियर आमी सांगला की तेंच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल घेवपाचें म्हटलेलें आसा आणि तेंच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल घेतले काय ना त्या सगळ्या जाणांक जे टेक्निकल पोस्ट भरपाक जाय ते टेक्निकल पोस्ट भरपा खातीर तांकां क्लियरन्स दिले वयतले. HSRP नंबर प्लेट बसोवंक आतां प्रायव्हेट डिलरांकूय मेकळीक. मेन एजन्सी खाला प्रायव्हेट नंबर प्लेट डिलरांचो ह्या सर्वेत आस्पाव करपाचे येरादारी खात्यान थारायला. येरादारी मंत्री माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. खात्या कडेन ह्यो गजाली करूंक खंय जाय तितलो स्टाफ ना. लोकांक लायनीत रावंक धकचपाटे जातात. जाका बेगीन जायत आनी 100 रुपया मायज भरून प्रायव्हेट डिलरा कडेन घेवपाची. HSBC high security number plate, people have to wait for hours. I am aware of the problem. I am arriving at some solution. In fact, from very first day, I had proposed to my director. I have spoken to Secretary Transport now to send the file immediately. I am going to give a option to the people. If you go to RTO, I think the number plate it costs around 300. With additional payment of say 100 rupees, I want to give it to the dealers, private dealer. So you don't have to waste time. You go fix a plate and you go. In RTO what happens, because of the procedure involved, you have to go on time, take a token number, stand in the queue. If you don't, your turn does not come, you have to go again. How much are you going to spend for petrol, waste of energy, time? Instead, we are going to try and give it to the dealers directly. So they just go fix the number plate. Yes. Those who want for 300 rupees, go to RTO. Those who want it quickly done with a private dealer, go and you will get it for 400. Slow process. No, it is physically not. No, it is physically not possible, and we don't have that much of manpower. As you know, recruitments were not taking place. Existing vacancies have lapsed. We have shortage of staff in all RTO offices. So how will manage? This is an extra thing being done. सावंत सरकाराचो कारभार एक्स पोस्ट फॅक्टो. सरकारी कामकाज नेमाप्रमाण खंयच्याय खात्याक स्किमी वेल्या खर्चाक आदी अर्थ खात्याची परवानगी घेवची पडटा. मात फाटली 5 वर्सां जाली अर्थ खात्याक बायपास करून शेतकी खाते सुमार 313 कोटी कडून मेकळे आनी आता चौकशी करची सोडून मंत्रिमंडळ खर्चाक पूर्वलक्षी प्रभावान मान्यताय दिवन मेकळे. फायनान्शियल बिझनेस रुल्स खुटयाळ्याक. एक्स पोस्ट फॅक्टो म्हळ्यार एखादी गजाल पयलीं करून मेकळी जावप आनी उपरांत तिका खाते वा मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेवन ती अनधिकृत गजाल नेमात बसवप. सावंत सरकाराच्या कारभारात एक्स पोस्ट फॅक्टोचे प्रकार बरेच वाडल्यात. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेतूय एक्स पोस्ट फॅक्टो क्लिअरन्साचो बिझनेस अजेंडाचेर 1-2 न्ही कितलीशींच 2 डिसिजन जी आशिल्ली आमची हेजी जागा जी आशिल्ली ती रिवर्ट केली. हांगासर पर्वरी हेच्या WRD डिपार्टमेंटाची ती जागा तांकां रिवर्ट केली. 3 कॅबिनेटाचे अजेंडा जे आशिल्ले पयलीं फाटले अप्रुवल घेवपाचे. एक एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो अजेंडा जो आशिल्लो तांच्यांनी कितें तरी परचेज केल्ले ते परत रिवर्ट केले. एक आमी सहकार भवन फोंड्या बांदलेलें आसा ताच्या बिलांक अप्रुवल दिवपाचें आशिल्लें तो अजेंडा ताका अप्रुवल दिले.
आणि द थर्ड वन आनी कितें आशिल्लो मागीर These are all routine matters of obtaining post-factor approval. सरकारी कामकाज नेमाप्रमाण खंयच्याय खात्यांक खर्चाक अर्थ खात्याची मान्यताय लागता. मात फाटली 5 वर्सां जाली अर्थ खात्याच्या परवानगी शिवाय शेतकी खातें पयशे कड्डीत आसा. खर्च 313 कोटींक तेंकला. फाटले कॅबिनेट बसकेत मंत्रिमंडळान ह्या खर्चाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिवन सरकार प्रकरण झाकून मेकळो. 25 सप्टेंबराच्या बुधवारा मंत्रिमंडळान थारिल्लें तें हें. दुसऱ्या एग्रीकल्चरची सबसिडी ही गेली 4-5 वर्सां कॅबिनेट डिसिजन घेयनासतरूच सबसिडी रिलीज करताले, म्हणजे फायनान्स एप्रुवल आनी हें घेयनासतर, सो दॅट ती आमी रिलीज करपाक दिली. पण ताचें कॅबिनेट एप्रुवल जें आसा तें आयच्या कॅबिनेटान घेतलेलें आसा. शेतकी खातें शेतकारां खातीर स्किमी करता आनी ते विशीं अधिसुचोवणी काडटा. उपरांत स्किमी प्रमाण शेतकारांक भरपाय वा सबसिडी दितात. 2014-15 ते 2019 मजगती अशा स्किमींक शेतकी खात्यान अर्थ खात्याची परवानगीच घेतिल्ली ना. थेट अकाउंट्स खात्या वरवीं अनुदान वाटलें. हे बायपास अनुदान पावलें 313 कोटींचेर. तो मेरेन अकाउंट्स खात्याचोय दोळे धापून कारभार. मात निमणे 2019 जुनांत अकाउंट्साचे डोळे उगडले आनी खात्यान हरकत घेतली. तो मेरेन 313 कोटी भायल्या भायर गेल्ले. शेतकी खात्याक ही गजाल कळ्ळे उपरांत 313 कोटींच्या खर्चाक पूर्वलक्षी प्रभावान मान्यताय दिवची म्हणून खात्यान मंत्रिमंडळाक प्रस्ताव घालो. सरकारान ताचे फुडली गजाल केली. हो प्रस्ताव खरो प्रक्रिये प्रमाण येवंक जाय आशिल्लो अर्थ खात्या वरवीं. सरकार ताची चवकशी करून जबाबदारी थारावची सोडून प्रकरण एक्स पोस्ट फॅक्टो झाकून मेकळो. एकंदर फायनान्शियल बिझनेस रुल्स फुटयाळ्याक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. परतीच्या मान्सूनात नेट धरला असतानाच तातूंत आता वादळी पावसाची भर. अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान वादळी नेटाच्या वाऱ्या सयत जगला आनी गडगडान मोठ्या उटंगाराची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शेनवार मेरेन खंयी परिस्थिती उरूं येता. शुक्रारा चडूच उटंगार आनी पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान रेड अलर्ट दिला. 4 महिन्या उपरांत मान्सूनाची परती चालू असतानाच अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान वादळी वारे आनी मोठ्या उटंगाराची परिस्थिती उप्रासल्या. पावसान अकस्मात नेट धरला. बुधवारा फातोर्डे सावन पावसान नेट धरलो. दिसभर दमळ आनी पावस. शेनवार मेरेन पावसाचो नेट उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तातूंत शुक्रारा रेड अलर्ट दिला. उटंगारा बरोबर 3-4 दीस जगला गडगड आनी वादळी वाऱ्याची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. So as on today, 23rd of October 2019, there is a weather system called well-marked low pressure area which is existing in East Central Arabian Sea. In vicinity of that, we have issued extremely heavy rainfall warning for Goa on 25th of October. Extremely heavy rainfall in the sense we are expecting rainfall exceeding 20 centimeters in 24 hours at 1 or 2 locations in Goa region. So because of this proximity of depression, this rainfall will be increased, and as the system is slowly coming towards east direction, from tomorrow onwards the rainfall activity over Goa is going to increase. So we had actually issued the press release and warnings from Monday itself for this particular system, and as the system is approaching, there are a set of warnings for fishermen also. Whether within 75 kilometers from the coast is expected to be squally, so fishermen are advised not to venture into sea for the coming 3 days. After that, when the system recurves, it will reach to East Central Arabian Sea, and on 26th and 27th, fishermen are advised not to venture into East Central Arabian Sea. This rainfall activity will slightly reduce from 26th onwards, so it will be request to the public that they abstain from outdoor activities, particularly on 25th when we are expecting extremely heavy rainfall. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सोनसोडा जाग्यार घालूंक जें कितें करूंक जाय तें करूंक तयार आसात, मात राय पंचायतीच्या वाठारांत कांयच करनाकात. कुडतरीचो आमदार आलेक्साची मागणी. मडगांवचो कोयर राय कित्याक काय म्हूण कुडतरीच्या आमदाराचो प्रस्न. सध्या सरकारान मडगांव पालिका वाठारांत 3 ल्हान प्लांट घालपाचें थारायलां. उच्चाधिकार समितीचे फुडले बसकेत खंय कशें कितें करपाचें तो प्लान थारतलो. See, they decided to put three small plants in Fatorda, Margaon, and Idu to get a housing board. Now, Idu dark spots will be cleared. Daily segregation ahati. I'll comment to ki decision zalali the Goa waste management and घेवपाची. Now,
आता आम्ही एकूच सिस्टम कारण अजून देखो आमच्या जाग्यार पडतो एक सिस्टम काढीत आहे आम्ही जाग्यार पडतो. आय फील दॅट वी शूड हॅव अ कॉन्क्रीट प्रपोजल. आय हॅव आस्क्ड देम सी फायनली आमकां अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. If there is no accountability, we will not be able to. So once we give it to, I will demand an accountability from government. I'll think about everything kind of wrong जावपाक जायना and that's first clear जावपाक जाय. सगळी ते responsibility घेतले जाल्यार आमी हेल्प करता. सेकंड थिंग आमकां संस्था काडलो जायो. संस्था काडपाक संस्थेक ते रेमिडिएशन करपाक आमगे हेल्प आसतली. My condition very simple. Don't go to Raya Panchayat. Do whatever you want in Margaon municipality. If you want, we'll do some cutting, we'll do some leveling and keep the material here and then shift it, because I don't want my people to suffer, because I have a problem. So the next meeting will be everything black and white, chalked out, written down, put in order and then started. Otherwise, it is again going to create problems. शाळांक मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे पैसे सरकारान अजून फारीक केल्ले ना. फुडल्या 48 वरां भितर सरकारान ह्या ग्रुपांचे पैसे फारीक करचे, नाजाल्यार शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालपाची तयारी. गोवा फॉरवर्डाच्या बायला फाटीची शिटकावणी. सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्यो बायलो खंय तांच्यो वस्ती बँकांनी घाण दवरून शाळांची मिड डे मील स्कीम चलयतात. सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील सप्लाय करतात इश्कॉलांत, तांचे बिल्स गव्हर्मेंटान पेंडींग दवरिल्ले आसा. Almost 60 files of self-help groups are pending. Government have not cleared the bills. हे जे बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप जे चलयता, मिड डे मील जे सप्लाय करता स्कुलान, हे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलोवपा खातीर तेंच्यांनी आपलो भांगार क्रेडीट सोसायटीन आनी बँकेन दवरिल्लो आसा आनी तेजे लोन घेवन हे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयतात आनी तो लोन तेंचो वाडत आसा. कित्याक म्हणसर आमच्या गव्हर्मेंटान तांचे बिल्स क्लियर करूं ना. दिवाळी पावपा आयली. हाव वील अ वुमन, द क्वीन ऑफ द हाऊस, वील सेलिब्रेट दीस फेस्टिवल विथ अ हेवी बर्डन ऑफ लोन्स ऑन देयर हेड. हे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलोवपी बायलां सगळीं नीज गोंयकार, हे बिल्स तेंचे पेंडींग दवरपाचे इश्यू कितें? हे कितें कमिशन बिमिशन खावपाचें कितें हें आसा तितून अशें दिसता म्हाका. आमचो जो सीएम आसा एंड एज्युकेशन मिनिस्टर प्रमोद सावंत, he should understand. I hope he understands the seriousness of this issue. हांव परतून सांगता की within 48 hours we want the payments to be released. ना जाल्यार आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियलाचेर आमी घेराव घालतली. Goa Forward Party and the Goa Women Forward stand firmly with the self-help groups. We are with the self-help groups and we will see that the justice is done to them. वनवासी कायद्याच्या नावान लोकांक पिशे करचे न्ही. जमनींचो मालकी हक्क दियात म्हूण सत्तरींतले म्हादय अभयारण्यातले लोक मागतात. सत्तरीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान म्हादय अभयारण्यातल्या लोकांची करंजोळ बसका घेतली. फाटल्या दिसांनी करंजोळच्या लोकांनी गांवांत राना अधिकाऱ्यांक बंदी लावपाचे तकटे लायिल्ले. उपजिल्लोधिकारी म्हणटा जमनीचे मालकी खंय कोर्टांतल्यानूच मेळपाची. आणि आता लँड इश्यू सुद्धा आहा, जमनीचो इश्यू आहा. तो वन निवासीच्या आमच्या फायलीचेर आमकां मान्य ना. तुम्ही असे लेटर करा की ते आमकां ते मान्य ना. आणि हे सायडे वेळेचे कोण मारून ते फॉरेस्ट व्हरता मारून आम्ही तांकां दिवचे ना. आम्ही केजी रजिस्टर केल्या की जमीन सगळी आमची. तुम्ही कोण न्हू जे पळय आमच्या हांगा मालकी मेळ्ळे शिवाय फॉरेस्टाचे हांगा कांयच ना. सर इतकेंच कळटा की हो देव सुद्दां फॉरेस्टान आसा. ही देवळां सुद्दां फॉरेस्टान आहा हे सांगपाक वायट दिसता. हांव म्हाजे मॅक्सिमम प्रयत्न करतो तुमच्या खातीर की हे म्हाज्या फुडल्या ऑफिसराक कलेक्टरा कडेन पावोवन हांव पर्सनली फॉलोअप करून हे मॅटर जाता तितलें पॉझिटिवली जे कितें तुमकां हेल्प जाय पळय म्हाजे कडल्यान एज अ डेप्युटी कलेक्टर ऑफ द सत्तरी आय वील पर्सनली लूक इन टू द मॅटर एज पर द लॉ वॉट एवर बेस्ट कॅन बी डन फॉर यू गायज द विलेजर्स. ते हांव पॉसिबली करतो. तुमचे कडल्यान जे रिप्रेझेंटेशन आसा रिगार्डींग तुमी पॉयंट म्हटलेले ते म्हाज्या ऑफिसान तुमी सबमीट करा. अकॉर्डिंगली आय वील लूक इन टू द मॅटर एंड पॉझिटिवली आय वील लूक इन टू द मॅटर एंड ट्राय टू डू द बेस्ट सोल्युशन फॉर इट. आणि जो पर्यंत तुमी म्हायती हक्क म्हणतो तो कायद्याचो हक्क म्हणतो तो मालक करचो पडटलो. तो तुमकां दुसऱ्या वाटेच्यान घेवचो पडटलो. कित्याक एज पर द FRC इट इज नॉट गेट इट. कित्याक FRC कायदो कितें म्हणटा तुमची करपाक दिल्ल्यान तो तुमकां मेळटलो. तो तुमी कोर्टान वचून तुमी घेवचो पडटलो. ते कित्याक
थोडे लिमिटेशन्स आसता ते तुमकां जाणून घेवपाचें गरजेचें आसा नाजाल्यार शकना कळ्ळें न्ही. तो तुमचो जो प्रश्न आसा तो मालकी हक्क आसा तो मालकी हक्क तो तुमकां थ्रू द कोर्ट ओनली थ्रू द एक्ट तुमकां तो मेळचो पडटलो. ह्या फुडें PWDत कंत्राटाचे स्टाफ घेवचे नात, एक तर सोसायटी करून ना जाल्यार रेग्युलर पोस्टाचेर घेतले म्हूण PWD मंत्री पावसकार उलोवन गेला. सांग्या वाड्यार तो एक कार्यावळीक आयिल्लो. विणकामकर्त्यां खातीर खासा कार्यशाळा दवरिल्ली. ही गोष्ट आमकां जवळ जाता जेन्ना सांगपा म्हणल्यार धरणग्रस्त टोटल वाडे लोकां खातीर धरणग्रस्त आनी ह्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट ह्या टायमार पयलीं हाडिल्लो. पूण तो प्रोजेक्ट जर सक्सेसफूल जातलो जाल्यार आज डिपार्टमेंटाचो म्हत्वाचो भाग आसा आनी ते डिपार्टमेंटान ते करपा जाय. डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल जे आसा सगळे तेंच्यांनी करपा जाय. मेन म्हणल्यार जे आतां म्हणजे प्रोडक्शना खातीर जो मटेरियल हांगा आयले कडेन तो सादारण 6 म्हयन्या खातीर आसा. पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की फुडली 6 म्हयन्यां तर फुडली 3 म्हयन्या भितर तुमगेली हांगा जावपा जाय. हें सामकें खूब म्हत्वाचें. कित्याक आज भुरग्यां सुद्दां आमी परत तशें म्हणून घेतले कडेन की तुमकां काम एक कंटिन्यूअस मेळटलें ही आमी इच्छा खातीर आमी दाखयले कडेन आसा. तांची भाव आयले ताणें सांगले कडेन आयज मिनिस्टर बी सांगतले. एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा आनी तो सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंटात आतां खुबशे पोस्ट घेवपाचे आसा. आमी मल्टी टास्क LDC विविध तरेचे पोस्ट घेवपाचे आसा. आमी सद्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा ते आमी बंद केल्ले आसा. कित्याक तुमकांय खबर आसा 8-8 म्हयने 6-6 म्हयने पगार मेळना. कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे आसा सगळे भुरग्यांक आमी व्हरून सोसायटी घालतले. पेमेंट तांचो आसा आमी CMा कडेन उलयले. आमी CMान सांगला पेमेंट जो आसा तो सारको दिवपाचो. तांकां मेडिकल जावं तेगेले कितें कितें म्हणजे आसा मेडिकल जावं लीव जी आसा जावं बाकीचे जे सारके म्हणजे सफिशियंट तुमकां तुमच्या स्केली प्रमाणे तुमकां जो म्हयन्याचो पेमेंट मेळपा जाय त्या प्रमाणे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस बंद करतले आनी सगळ्यांक सोसायटीक दवरतले. आनी फुडें आमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून घेवन तांकां त्रासा उडोवचे ना. घे जाल्यार रेग्युलर घेतले. आमी अशें ठरयिल्लें आसा कोणाक जे घेवपा आसा तांकां सरकाराचो जो प्रोसेस आसा जी एडवर्टायज करून जे तांकां एग्जाम दिवन जांकां जे भुरग्याक जे जो स्केल जो आसा तो भितर आमी रेग्युलर करपाचो प्रश्न केला. आनी समज घेवपाचे आसत जाल्यार एक सेपरेट सोसायटी करपाचे तेंय आमी एक सरकारा कडेन सद्या आमी प्रिंसिपल अप्रुवलाक घातलेलें आसा. आनी थोड्याच दिसा भितर म्हणजे प्रिंसिपल अप्रुवल पयलीं घेवन कॅबिनेटाक आमी मूव करतले. समज आमी घेत जाल्यार परतून आमी नवीन सोसायटी करतले. अक्षय एकल्याचो खून जाला. प्रशांत पेडणेकर म्हणटा ताका बांबोळे FDA कचेरे लागसार कोणे तरी बोडोवन उडयल्लो. ताका दाण्यान कोणे तरी बरोच मारला. तो बेती रावपी पिराय 43 वर्सां. मार लागिल्ल्यान ताका मेडिकलांत व्हेल्लो. थंय ताचो जीव गेला म्हूण डिक्लेअर केलें. अक्षय पुलिसांनी खुनाची केस करून चवकशी सुरू केल्या. मॅक्सिस टायर्स इंडियान आपलो पयलो रिटेल स्टोर गोंयांत उक्तो केला. गोंयांत खंय स्कुटरींचो सेल बऱ्यापैकी आसा. ते भायर हेर राज्यां परस गोंयकार नवे नवे ब्रँड वापरूंक फाटीं फुडें जायना म्हूण मॅक्सिस कंपनीन खंय भारतांत गोंयची निवड केली. Market is very big. There are different segments of the market. And Maxis are proud to have taken specific segments that the customer who are focusing on quality, who are focusing the premiumness, who are focusing on the technology that they are buying, will choose Maxis. In these particular segments, we consider Maxis as top one, tier one player. You know, the person who is wanting to have sportiness, the person who is wanting to have quality, the person who is wanting to have international standard technology. Being the #1 two-wheeler tire company in the world, we know how to make tires. We are looking for establish two things. One is the brand in the consumer mindset. Second is the channel of the places that consumer can buy Maxis tires. यश फट्टेन आनीक एक इतिहास रचलो. ज्युनियर नॅशनल स्क्वॉश चॅम्पियनशीप अंडर-19 यश जिखलो. चेन्नई जाल्ल्या सर्तीत ताणें दिल्ली नंबर 1 आनी इंडिया नंबर 2 संकल्प आनंदाक 11-3, 11-7 आनी 11-4 मारलो. अंडर-19 यश सध्या इंडिया नंबर 1. नोव्हेंबरात इंग्लंडात ट्रेनिंग घेवन तो US ज्युनियर ओपन आनी ब्रिटीश ज्युनियर ओपनाची तयारी करता.
ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.